मका जोर भूक लागतस. ही सुनंदक्का कसने कोण दीना. गायन ಹೊನ್ನಿಲಕ್ ಪುಣಿ ನಿಮ್ಗುನು कसने पुणी कोरन पुणी खाऊ का. अम्मा तू पद सांगण्याशी मस्त दिवस दल मगो एक पद सांगो अम्मा. पद सांगचिवे एक घडी पुरसत ना मगो अम्मणी तुमची पळत मो सकाळ वग्गी उठनो खाण रंदाप पूरा कोरनो आपिस धावची दत्ता घरा आईली मगिरी रणपकोडा रिगली म्हणारी आणि राती ते हंगाची दत्तु गो कितले ರಂದಪ್ ಕೆಲ್ಲರಿ ವರ್ನ ಮುಗೋ ಕಸ ಕೊಚ್ಚಿ सांग मक्कंतू ಮತ್ತೆ धावना गोमा. अम्मा तू हे उत्तर सांगचे तुका पद मला भारी खुशी नाही गो तू एक पद केली म्हणा रे तू का पापे का अंगंत एनर्जी येत मुगम्मा सांग अम्मा. पाप नवे गायन ಹೊನ್ನಿ मिगेल निमित्ती तिक कितलं काम दत्त पाप कसं करचे मक देवानं अशी सृष्टी केला मू. अयो देवा पाप ही गायन ಹೊನ್ನಿ आपिसंतुही काम कोरका घरांतुही काम कोरका पुरा मिगेल निमित्ती. हा कसं की पद सांगत काही नव्हे ती ऐकू का हवे तिगेल पद हांव ऐकलेले ना दुसऱ्यान सांगचे ऐकल्या ती पद सांगता म्हणून कसं सांगत पळो का. अम्मा प्लीज अम्मा तुगल पद ऐकण्याशी मस्त दिवस दल गो एक पद सांगो अम्मा प्लीज अम्मा. त्यांची आलोचन करतेस गो अम्मणी कसं पद सांगा म्हणू कळतं ना गो. अम्मा त्या गुंडाला वेरी एक पद कर गो ऐकूच्यातला ऐक दत्त गो अम्मा. हा मिगेल वेर पद वे इतलं बरं टॅलेंटस वे हे गायन ಹೊನ್ನಿ का. कसन सांगतो म्हणू ऐकू का हवे कसने असो मिगेले खाण जेवणा वेरी पद सांगचे पुरो पळूया कसं सांगता म्हणू. अम्मा प्लीज अम्मा सांग गो अम्मा. हा अत्ते पद येईल गो दलरी गुंड बेजार कोण घेतली का सांग की गो. ना गो अम्मा गुंड ना भारी चांग मनीषो तो तशने कोप्पा ना बा तो कितले पापाच होतस वे तू पद सांगता मन कळलं रे तक भारी खुशी दत्ता त्यावेळी तगल वेरी पद म्हणा रे तो आंग पुरा कान धावून ऐकत गो चोरू कोप्पा ना गो अम्मा. इतले का तू काही तगल वेरी कोप्पर पद सांगतवे तमाशे पद सांगता तितले नव्हे तशने कोप्पा ना बा पाप अंगेल गुंडना मक तो मला भारी इष्ट गोतस वे. हो अमणीक मिगेल वेरी कितलं मोगस नवे तशें असल्यार हांव कोपचेनच गायन ಹೊನ್ನಿ कसन सांगला री ऐकू का हांव सुरवेर ती पद सांगो. सांगतो पळाता डोल्लो डोल्लण्णा आमगेल सैरो डोल्लण्णा आमगेल सैरो डोल्लण्णा चार चार पंता दौका धक्का खाण जेवणा ओहो चार चार पंता दौका धक्का खाण जेवणा खाऊचाक बसला री तो वग्गी उठ्ठैना खाऊचाक बसला री तो वग्गी उठ्ठैना केल्लेल रंदा पैदाना तू चूर दवरना ओहो केल्लेल रंदा पैदाना तू चूर दवरना डोल्लो डोल्लण्णा आमगेल सैरो डोल्लण्णा आमगेल सैरो डोल्लण्णा चार चार पंता दौका धक्का खाण जेवणा ओहो चार चार पंता दौका धक्का खाण जेवणा. भारी लायक असेल गायन ಹೊನ್ನೆ हे पद ऐकून म्हाका भारी खुशी जाले. अय्यो तू हे पद ऐकल रे कसं की मग सांगका म्हण दिसले सांगल रे देवा तू काय बेजार कोण घे नका तुका पुढे सांगला नव्हे मिगेल मनात कसं नाही ना अशीच एक पद सांगचे म्हणून बेजार कोण घे नक रे देवा. अय्यो ना ಹೊನ್ನೆ म्हाका कांय बेजार ना पूडपुरा म्हाका डोळ्ळण्णा होड पोट्टाच्यो कसंते भणा पोट्टाच्यो कसकसें की प्राप येतसिली ती त्यातनं पुरा म्हाका कोप येतसिले जाल्यार हांगा येयल मागिरी कोप आनी उण इदल्ले ಹೊನ್ನೆ म्हाका चिके आलोचन करचे शक्ती येतस ಹೊನ್ನೆ कसन म्हळ्यार काली अमणीन आनी अन्नून सांगिल्ले चिक्की मना गेल्ले ताकाच हांवें काली पोट पुट्टू पसून पुरा खाव न्हू आज तुका न्हू डायट करका म्हण लेखला ಹೊನ್ನೆ. तू पद सांगले म्हण न्ही म्हाकाची डायट करका म्हण दिसले ಹೊನ್ನೆ. हा कसन मल
माका हे विषय कळल्यारी कितले खुशी बघतात की. होय गो अमणी, काल तू आणि अन्नून सांगलं मागिरी हांवें आलोचन केल्लें आनी वेर हांवें स्मार्ट जावका म्हणून ताकाची काली पोट पुट्टू पसून थंय हॉटेलान तू खावन येईल को आजी आमगेले गायन हन्नन हातान तू एक लायक टेस्टी फूड कोण खावया म्हणा शिको. होय वेदवा, तुका कसन खावका म्हणा अशें. म्हाका मस्त कसन नाको हन्ने, म्हाका सीत दाळीताय एक लोळो पत्रडो आनी चारी दोन्ने मिरसांगी बजो कडेरी पायसू आनी कसने. हा तू इतलें करतस होन्ने मागीर उडगसतल म्हणके सांगता हांव. होय गो अमणी, हांव आज राती जेवलें आनी भायर रातीचे जेवचे सगळे दीस उपवास वे. ना होन्ने आनी वेर हांव सकाळी खाण करता. दनपार चपाती नावे रागी रोटी अक्की रोटी असल कसने खाता आनी राती जेवण करता. हा आत ते कुडका सैल होन्ने म्हाका हे कसने पुरी सागू ताजे टोकोन सोड होन्ने प्लीज होन्ने. आज मात्र फाय दुखून हांव कंप्लीट डायट करता होन्ने. फायच हांव ते सेंट्रा होतो होन्ने. आज सेंड ऑफ होन्ने प्लीज. हो तू फाई सेंटा होत रे तू कुठे म्हणचक. हा ऐकून भारी खुशी दल देवा. तू हंगा इले का सार्थक दल है. दायत अडना अडना हा पूरा रंदप करता इते. ओके बाय होन्ने. उठ गो मणी ओगोगी रंदप करता. आज लास्ट दिवस के पाप चल्ले किच्चू लायक लायक रंदप कोण वरत हाव. अम्मा आज लास्ट दिवस पाय हाव सेंटा वत्ता म्हणचक इतले दिवस घेतला मागीर आनी वच्चा कितले दिवस घेते की तू अशीच रंदप करता असलरी तू सपूर दवका कौचा मेळ अशी आम्ही सपूर दवका. हो गुंडांना सपूर दवची विलावरी ना गो. तसे निवळलो नाही अमणी. हावनी रंदप करू वत्ता आणि पायमुळा हातमुळा मेळलो बाद देऊ नका. हे गुंडांना ते कसन ते तूक देवन सेंटाक वत्त म्हण तुमको नंबिकस वे. मक्कन तो नंबिक ना आणि गुटांत एक विषय निमगिता कोणाक सांगू नका ती. हे गुंडांनाक ते तूक देवनची सेंट्रा पेटोचक कसन दवा आयडिया असलरी म्हाका मेन्शन केलीची येती ते तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राइब करू का विसर नका ती. हा आणि उडगासच नव्हे त्यांची आयडिया. हा हा अमणीन सांगील म्हाका कळ्ळें. हांव तूक देवनच्या वचका म्हणल्यारी तुमी पुरा मस्त मस्त लायक शेअर सबस्क्राइब करका थंय ते हांव खंय वचना. प्लीज तुमका दम्मय म्हणता म्हाका नी आमगेल घरच्यांक कालचे पयरचे पुरा खावचे दुखून बचाव कराती. हे